कार्बन उत्सर्जन उणें करपा खातीर राजधानी पणजेक सोलर सिटी करपाची मोख सरकारान दवरल्या। हें धोरण फुडें व्हरपा खातीर पणजेकारांनी सरकाराक सहकार्य करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत ते उलयताले। कार्बन इमिशन झिरो करपा खातीर 2050 पर्यंत राज्यात 100% आरी करप हो आमचो मोख आसा आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा हो मोख कंप्लीट राज्यात 2050 पर्यंत आरीचेर व्हरपा खातीर गोंयांतले माझे सगळे भाव आनी भयणी सरकाराक सातत्यान मदत करतले आनी आमी हो प्लॅन यशस्वी करपाक शकतले। आनी हाच्याच खातीर एसजीव्हीएन आसतले मिनी रत्न ह्या कंपनी कडेन MOU सायन करून थीन मेम्ब्रेन फ्लोटिंग सोलार PV पॅनल्स आसतले किंवा पंप्ड स्टोरेज हायड्रो पॉवर आसतले ह्या संबंधात गोंयांत काम करपाक सुरवात केला। गोंय सोलार धोरणात आनी नेट मिटरिंग प्रणाली वांगडा ग्रीड कनेक्टेड सोलार प्रणालीच्या छपरा खातीर येवजणेत सहभाग हाडपाचो गोंयांत आरी उत्पादनाचे नवीन मार्ग सोदपा खातीर गोंय सरकार सातत्यात तात्पर आसा। त्याच बरोबर 4 दिसा पयलींच आमी पयला की पणजे सिटी ही सोलार सिटी जावपाची, फुडल्या 15 ऑगस्टाच्या पयलीं पणजे सिटी ही पूर्णतः सोलार सिटी जावची की रिन्युएबल एनर्जीचेर कन्वर्ट जावची हो मोख आमी दवरला। सगळ्या पणजेकारांनी ताका सहकार्य करचें।